गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग. सो आज हांव तुमकां एक बारीकशी रेसिपी शेअर करतलें तुमच्या मुखार. एक युनिकशी मातशें डिफरंटूच कितेंशें. सो त्या खातीर म्हाका भायर वयचें पडटलें. सो तुमी गॅस करा हांव कितें हाडूंक वयता. ते म्हाका रेसिपी शेअर करपाक पयलीं सकयल वयचें पडटलें कितें हाडपाक. सो त्या खातीर नायफ घेतला. कमेंट करा, तुमीच गॅस करा हांव कितें करतलें आनी कितें हाडूंक वयता. कितें करतलें तें सोडून घाल, कितें हाडपाक वयता तुमी गॅस करा. सो तें पयलीं हाडटलें आनी मागीर रेसिपी स्टार्ट करतलें. सो टायम हा सध्या तरी सगळें हाडून करून सगळें दवरपाक जाय. एक मातशें डिफरंटूच आयज कितें करया म्हटल्यार आनी ती रेसिपी इतली बरी लागता, टेस्टीक लागता आनी तशें करतकीच कितें वेगळीच टेस्ट येता. खूब जाणांक कळ्ळें आसलें हांव कित्याक व्हरपाक येयला तेच नायफ घेवन. सो हांव व्हरपाक येयल्या बेग्या बनाना लीफ. खुबशे बनानाचे ट्रेज आहा हांगासर. सो बरेंशें काडटलें हांव. हांगा बनानाय घाल्या पळय. सो बरो असो खंयचो केळमो म्हाका गावता तो पळयता. सो आज हांव रेसिपी शेअर करतलें ती केळम्याच्या पानान करतलें. सो केळीच्या पानाच्या हितून खोल्यान करतलें. सो पळोवया कशें बरेंशें म्हाका जाय तशें खंयचें काडूं तें पळयता. हे पळय हांगासान केळ्याची पानां काडलीं, म्हाका जाय तशें काडलां. म्हाका अशें ते बरे पार्ट जाय. सो हांवें 2-3 घेतला. खंयचे बरें आहा ते घेतलें. सो चल हेका पयलीं हांव बरेंशें धुवन बरें मातशें दवरता तसो. सो आतां हांव रेसिपी म्हाजी स्टार्ट करता. सगळें हाडून दवरलेलें हांवें. सगळें खोले बीन हाडला ते तुमी जाणा केळ्याची पानां. सो ती हाडून बरी धुवन बीन दवरला आनी तांकां कट करून दवरला. हे पळय. सो हांवें हाडलेले दवरले सकयल वचून केळ्याच्या पानां. सो हांवें तांकां धुवन अशें स्क्वेअर शेपीन कशें रेक्टेंगल स्क्वेअर कशें करूंक शकता तुमी. सो अशें कट करून दवरला धुयला आनी अशें पीसीस करून दवरला ताजे. सो आतां हांव कितें करता तुमकां दाखयता. आनी ही रेसिपी न्हू म्हणजे नॉर्मल आमी कितें करून खाता पळय फ्राय करता तें एक डिफरंट लागतलें आनी अशें करून ताजें टेस्टूच वेगळी आसता. अशें खोल्याचे हितून इवन बांगडे बिंगडे भाजतले तेवूय टेस्टी लागता. सो आयज हांव प्रावन्स फ्राय करतलें हितून. हांवें हांगासर प्रावन्स घेतला आनी प्रावन्स न्हू सारकी मोठी सायज आहा. हाज्यांकून मोठी यूज करूंक शकता तुमी. हाज्यांकून मिडियम सायज पूण हांवें बरी घेतला. ही नॉर्मल सायज तुमकां चडूय बारीकूय ना आनी चडूय मोठी सामकी मोठी चड ना सामकी टायगर प्रॉन्स भशेन ना. सो बरी आहात नॉर्मल. मोठी म्हणजे चडूच आहा ती नॉर्मल. हे सगळी घेतल्या हांवें. हेका आतां क्लीन करपाक जाय. सो आतां मसालो घेवपाक आनी हे आहा आमचे ते केळीची पानां हितून बीन दवरल्या तशी सगळी पीसीस करून. आनी मसाल्याक घेतला हांवें थोडीशी कोथमीर बरीशी धुवन घेतला. 2 ग्रीन चिली घेतला. ह्यो तिखट आहा तुमच्या हिशोबान तुमकां अशें कशी तीख जाय तशी. आनी ह्यो चड तिखट आसता म्हणून 2च घेतला. थोडीशी पुदिनाची पानां घेतला. एक मिडियम सायजचो ऑनियन घेतला. एक लेमन घेतला धाकटो आहा हो. इल्लोसो जिंजराचो पीस घेतला आनी थोडेशें गार्लीक घेतला. आनी हांगासर थोडोसो गरम मसाला, पेपर पावडर थोडोसो घेतला, हळदी पावडर आनी सॉल्ट. आतां मसालो पयलीं ग्रायंड करून घेता. हे काय ॲड करचें ना. जस्ट हे प्लेटीन सगळें हे सगळें ग्रायंड करून घेता. हे सायडीक काडटा. हितून न्हू चड उदक घालचें ना, मातशें उदक घालतलें. उदक चड घातल्यार तें ग्रेवी मातशें म्हाका ड्राय सुक्को करूंक जाय. सो इतलें ग्रायंड करता. आनी हो मसालो न्हू जर आमी फातरीर वांटलो न्हू जाल्यार आनीक टेस्ट बरी लागतली. कित्याक की फातरी वयली टेस्ट मातशी वेगळी आसता आनी केळ्याच्या पानार बीन बांदून ते मातशें त्या लेवलाक पावता टेस्ट. सो आतां सद्या फातरीर वाटचें ना. आसा बायचे ते धाकटी फातर आहा म्हज्या वाटपाची. बायका गंजन बीन ते हे वाडटाले जिबली घासताले तेन्ना ते सगळें वाट्टूंक दवरलेली. पूण हांव आतां हे करचें ना. बाय न्हिदलेलें आहा सद्या. सो फटाफट रेडी करपाक जाता. सो धाकट्या मिक्सरान हांव ग्रायंड करून घेता म्हजें सगळें. सो हातून सगळें घातलें आलें लसूण ग्रीन चिली आनी कांदो असो ऑनियन आनी असो बारीक कट करून घातला. सो ते कितें बरें जाता मागीर ग्रायंड जावपाक. पुदिनाची पानां कोथंबीर ही मातशी बारीक कट करून घेता. सो ग्रायंडिंगाक म्हाका मातशें बरें जातालें तें. धुवन बीन घेतलेलें मातशें कट करता नॉर्मल आनी ग्रायंड करून घेता. ग्रायंड करून घेता आनी मागीर परत ग्रायंड करता की एक मिक्सर भरलो मातसो. सो वॉटर हितून इल्लेशें घालपाक जाय, चड घालपाक जायना म्हाका. माझी पेस्ट रेडी आहे बे. ग्रीन चटणी मसाला. आता ही प्राउन्स क्लीन करून घेता. A few moments later. सो हांगासान अशें कट केल्ले आहा, सगळे क्लीन केल्ले आहा प्राउन्स. सो हेजें कितें करपाक जाय एक तुमकां दाखयता कशें तें. हेच्यान सगळें काडला जस्ट न्हू पयलें कवर सगळें काडला. हांगा इल्ली हांगा पर्यंत न्हू मातशें तेजें हें दवरलां हांवें तेल पर्यंत कवर दवरला आनी हांगासरलें सेपरेट कडे कॉर्नर कापला आनी हांगासरलें हें आतां आहा त्या हें काडटा. जशें ओपनूय जातलें हे ट्रेडूय काडपाचें आसता, क्लिनूय जाता
प्लस हे आपले मसालाय बरो भरतलो भितर ते तेव्हा कट करून घेताय सगळे ट्रेड आहे मधले असं कट करून घेताय सगळे काढला हे आता सगळे प्रॉन्स जाले ना असे काढलेले क्लीन केले सो एका आता मदीं ऑपोजीट ह्या सायडीच्यान अशें कट मारून घेता मातशें चड स्लायट मातशें कट दिता सो अशें करून घेता सगळे प्रॉन्साक चड मातशें लायता सांग असं प्रॉन्स रेडी हा आता हांव तेका मॅरिनेट करता सॉल्ट घालता सॉल्टान मॅरिनेट करता बरें थोडेशें सॉल्ट टेस्ट वायज हल्दी पावडर जाय तितलें हल्दी पावडर पेपर पावडर सर घालना तुमकां जाय तसो तुमी जाय नाका जाल्यार स्किपी करूंक शकता अशें स्पायसी काय लागता सो थोडंसं ब्लॅक पेपर पावडर आनी असं आतां मातशें घालता तातूंत गरम मसाला बरें तुमकां टेस्ट वायज कसो तिखसाण जाय तशें तुमचें नाजाल्यार ग्रीन चिली तुमी कशें चड जाय जाल्यार गरम मसाला मातसो कमी मारूंक शकता आनी आतां हितून हांव घालता स्क्वीज करता लेमन स्क्वीज करून घेता लेमन घेतलं आनी हें बरें हांव न्हू बरें मिक्स करून घेता हांकां आतां हल्दी पावडर गरम मसाला लेमन बीन सगळें बरें मिक्स जावनी बरें कालोवन घेता जालें आतां हितून ॲड करतलें आतां हांकां आतां बरें मॅरिनेट करतलें आतां आमचो ग्रीन मसाला सो ग्रीन मसालान आतां ताका वन बाय वन मॅरिनेट करून घेता सो आतां वन बाय वन हांव प्रॉन्साक न्हू मॅरिनेट करून घेता ग्रीन मसालो हा पुन्हा बरें अशे तरेन हांवें सगळें घालून घेतला सो वन बाय वन हांव करून घेता सगळें एका लावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो हांवें बरें कट केला हे प्रॉन्स सो तातूंत मातसो मसालो बरो भरूंक घालता आनी मातसो वगत हांव मॅरिनेशनाक दवरतलो मसाला खातीर बरें मातशें लावन दवरलो मसालो बरो मॅरिनेटूय जातलो सो ही न्हू खावपाक इतलें बरें लागतलें आतां हें भाजलें की सो सगळो फ्लेवर येतलो ग्रीन मसाल्याचो प्लस हे सगळे लायला आनी प्रॉन्स कशें जावं आमचे टर्मरीक पावडर आनी मिरची पावडर लावन सुद्दां बेश्टे भाजले मीठ बीन लावन जाल्यार सुद्दां प्रॉन्स सारके टेस्ट जाता अशें कितें स्पेशल करता मसाले बीन करून ग्रायंड करून बीन सगळे मातशे मसाला सेपरेट करून लायता जावं कितें करता वेगळें सो प्रॉन्साक आनी मातसो बरो फ्लेवर येता आनी आनीक बरें लागता प्रॉन्स पण प्रॉन्स न्हू हे वयले ट्रेड काडपाकूच जाय तुमी इतर रेसिपी ना करता बाकीचे सुद्दां तुमी कसली रेसिपी जर करता न्हू जर प्रॉन्स व्हडले आहा जाल्यार वयले ते ट्रेड कट करून ते ब्लॅक जे लायन्स आसा पळय ते काडपाक जाय सो मसाला म्हजो खूब उरलो पण आनी म्हजे प्रॉन्स आहा फ्रिजान हांवें थोडेच घेतलेले आतां हे करपाक सो हांगासर म्हजे प्रॉन्साक सगळो मसालो लावन दवरलेलो आतां एक मातशें हाफ एन आवर तर हांव मॅरिनेशनाक दवरता आनी फुडलो प्रोसेस मागीर करता सो आतां नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करया सो सगळ्यात पयलीं एक केळीची पानां आहा न्हू ती हांव बेश्टी गॅसीचेर न्हू अशें गरम करून घेता हलकीशी स्लायट बेश्टी गरम करून घेतला बस अशें केलें की मातशी अशी कडकडीत उरचें ना मातशी सॉफ्ट जाता गरम करपाचें कारण म्हणजे थोडी गरम करनाका नाजाल्यार तुमचे जळटली पानां इवन आतां अशें हात धुवन दवरत कडक आसा सारकी त्या खातीर मातशें कितें फ्राय करता पळय जेन्ना नुस्तें बिस्तें केळीच्या पानान भाजता तेन्ना मातशें गरम करून घेतल्यार मातशें हें सॉफ्ट उरता पानां जालीं सगळीं गरम करून घेतल्यान पानां आतां सो आतां नेक्स्ट प्रोसेस करया सो अशें हांवें प्रॉन्स मॅरिनेशन करून दवरलेले सो ते आतां हांव एक पानां घालून घेता हांवें अशें कट करून घेतले पानां स्क्वेर म्हणजे रेक्टेंगल जरी अशें लॉंग हे कट करून घेतला आनी आतां हेका हांव अशें दवरतलें आनी वन एट अ टायम दोन प्रॉन्स घेता हांव दोन अशें लावन घेता प्रॉन्स केळीच्या पानाची हितून हांवें अशें दोन घातला आनी हेका आतां फोल्ड करून घेतले रावंड करता सगळें अशें रावंड केला आनी हांवें हांगासर सुताचे कट करून दवरलेलो सुताचो इल्लेलो कुडके सो ते दोनूय सायडीक हांव बांदून घेता सो अशे तरेन हांव सगळें अशें बांदून घेता सगळे प्रॉन्स आनी सेपरेट दवरता वन बाय वन करून घेता सगळें
हांगासर मातशें टाय करून रेडी हा मसालाचे बांदून प्रॉन्स रेडी हा केळ्याच्या पानां आतां हे हांव आतां नेक्स्ट प्रोसेस करतलें एका फ्राय करतलें कढाई दवरलें फ्राय करपाक सो आतां घालता ऑयल मातशें बरें गरम जावनी ऑयल गरम जाता सो आतां हांव हे 1 बाय 1 प्रॉन्साचे हे फ्राय करून घेता हे आतां बरें फ्राय करून घेता सो हे फ्राय जाता हेका आतां न्हू मातशें कवर करून घेता सो मातशें वॉर्म हे जातलें वाफेन ते आनी मातशें बरें जातलें फ्राय कवर करून दवरता हेका सो असं एक सायडीक म्हणजे फ्राय जालें आतां हांव टर्न करता दुसऱ्या सायडीक फ्राय करून घेता बरें टर्न केलं हेका आनी आतां फ्राय करून आनी मातशें वचून बंद करपाचें जालें सो ही आसली म्हजी बारीकशी एक युनीक रेसिपी प्रॉन्साचेर फ्राय विथ बनाना लिफाचेर हॉलान आमी खूब तरेचे अशें फ्राय केल्यार डिफरंट रसो सुद्दां बऱ्याक आनी लायक ताल्ले सुद्दां बांगडे सुद्दां पूण ताका मातशें डिफरंट मसालो हो मातशें एक म्हणजे डिफरंट टायपचे आसले सो तुमी मुद्दम एक ट्राय करा आनी कशी लागता म्हाका सांगा कमेंट करून एक सायड फ्राय जाली आनी हेचो न्हू जे भाजता न्हू सो हेजो फ्लेवर येता पळय पानाच्या वांगडा भाजता न्हू हे मातसो डिफरंटूच फ्लेवर येता सो हे पळय आतां आमी खातली ऑर्डर केल्लें आनी आतां कशें जालां तें पळोवया काडून पळयता अशें फ्राय केल्लें हांवें हें बारीक सुतान बांदलां मोठे सुतान आसा डायरेक्ट हें करचें पडटलें सो डायरेक्ट अशेंच ओपन करता कशें जालां तें पळोवया हितून फ्राय जालां कशें कितें जालां तें सो पळय सो बरें फ्राय जालां भितर मसाला बीन सो मातशें टेस्ट करून पळोवया कशें लागता यम्मी सारकें बेस्ट जालां म्हाका तर आवडलें तांकां पळोवया भायर कशें आवडलें सो अशें तुमी ट्राय करूंक शकता म्हाजी रेसिपी कशी आवडली तुमी कमेंट करून सांगा परफेक्ट सारकें मातशी वेगळीच टेस्ट लागता आनी हेजे चड फ्लेवर हेजे न्हू चड बरें लागलें मिक्सरान वाटचें आसता न्हू फातरीर वाटलेलें न्हू तेजे जाल्यार आनी टेस्ट मातशी बरी लागता आसली सो जाली मातशी टेस्टूय करून पयलें ओपन करून नासलें कशें जालां भितर कूक कशें जालां तें कांयच खबर नासलें म्हणून हांवें चड फ्राय केलां आनी मातशें कमी तुमी फ्राय करूंक शकता सो तेजी मागीर भितरली जी ग्रेवी आसता पळय सगळें तें चड मातशें ग्रेवी कशी उरतली आनी हांवें चडूय मॅरिनेट म्हणजे चड भरून नासलो तें अशें आसा तें सो चलो आतां आमी डिनराक खाव तांकां दिवंक शकता हांवें टेस्ट करून पयलें कशें जालां तें पळोवन सो आयजची म्हाजी धाकटूशी इल्लीशी शॉर्ट रेसिपी आसली एक युनिकशी सो चलो मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान नाल्यार नेक्स्ट आमची एक नवी रेसिपी घेवन